भागवत पुराण कोंकणी आणि मुरलीधर चरण प्रभू खूप खूप धन्यवाद म्हाका एक आनीक अवकाश दिल्ल्याक आणि आयचे न्ही फाल्या दिवस बी अगदी पवित्र दिवस निर्जला एकादशी दिवस फाल्या आमी पालन करतले आणि ती आयच्यान स्टार्ट जाता असा सो म्हगे खातीर एक अगदी ऑस्पिशियस मुवमेंट बी असा आणि हांव भागवत श्रवण करता आणि थोडशे प्रवचन म्हणेता जो इंट्रोडक्शन दिवचे आसा हम स्टार्ट करचे पहले क्विक मेगेल मंगलाचरण करून देवा याद करून गुरु याद करून स्टार्ट करता। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदमन्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो रक्षपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सो आयच्या मी खंयची कॅन्टो अंडरस्टँड करता आसाची 11th कॅन्टो हांव एक स्क्रीन शेअर करता जस्ट फॉर प्रिपेअर केलेली आसा म्हणून स्क्रीन शेअर कोण केल्यार थोडशे बरें दिसता म्हणून लेखता आसा। सो शैला माताजी हे स्क्रीन दिसून येता आसनवे तुमकां? ओके। तो आमी आमगे खंयची टॉपिक असा इंट्रोडक्शन श्रीमद भागवतम तो आम्ही आमको गोतस की कैंटो 10.13 चॅप्टर पासून हिज डिवाइन ग्रेस भक्ती सिद्धांत भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपादान केलेले तदनंतर तांगेल डिसायपल्स कोण तांणी शरीर त्याग न पडे तांगेल डिसायपल्सान केले आसा खास करून हे कॅन्टोची प्रथम मुख्य जावन आशिल्ले ट्रान्सलेटर तांगेल नाव हृदयानंद दास गोस्वामी म्हणून आसा त्यांनी केलेली आसा त्यानंतर कॉमेंट्री मसलोकान दिलेली आसाची। सो दिस इज जस्ट फॉर अवर बेसिक अंडरस्टँडिंग। सो आमकां इंट्रोडक्शन म्हणा पडे हातूंत टोटल 31 चॅप्टर्स आसाची। पहिले ह्या कॅन्टोची मुखार सुच पहिले जस्ट विल ट्राय टू अंडरस्टँड 10वे कॅन्टो आणि 11th कॅन्टोचे कसल अंतर आशिल्ले आणि कसल मेन अंतर कसले आमी पळयलें। सो 10th कॅन्टो खंयचे आशिल्ले तातूंत आमी पळोवन आयले की देवा आले म्हळ्यार कृष्ण आले कितले लायक पास्ट टाइम्स इनफॅक्ट कोण कहता म्हूण करताची जनरली 7 दिवसां कहता म्हूण करचे ते जनरली जम्प टू द 10th कॅन्टो म्हळ्यार 10वे स्कंदान तू कृष्णा बद्दल मधुर लीला तांगे मस्तची बाल लीला वात्सल्य लीला सगळे लीला तांतूं दिसून येता आसा आणि राईट फ्रॉम चाइल्डहूड टू द्वारका रूल करेन पण खंयचे आशिल्ले सगळे तांतूं तू आमी पळोवन घेवन आयिल्ले आसाची भागवत प्रवाहान तू तुमी मस्ताची लायक सेशन्स सगळे लोकांक काढल्या। सो देवाल खंयची मिशन आसा आमी खंयचे ते भगवद्गीतांत म्हणटा पळय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे चौथे अध्याय 4.7 ते लगभग हे कॅन्टोन तू आमी दिसून येत की कंप्लीट जालेली आसा म्हणून ही हॅज डिस्ट्रॉयड डेमोनिक फोर्सेस त्यांनी देवान कितले प्रकार सानपणा दोन म्हणून कितला असुराल वधनी केले त्यानंतर भक्ताल रक्षण केले आणि तांगेल ऑफकोर्स तांगेल खंयची ऍक्टिव्हिटी तांणी केलेली आसा त्या निमित्तान कोण येवन येता की तांणी स्वतःची देव म्हणून ते आमी कळटा। आता त्याची जी 11th कॅन्टो केन्ना येताची तेन्ना देवाले उद्देश खंयच्यो द्वापर युगान खंयचे आशिल्लो तो समाप्त करून तांगेल धामांत वापस वचचे ते ताजेचे हायलाइट्स आसा। तशीची 10th कॅन्टोन आमी पळयले चाइल्डहुडाचे तो एक कशी सान आशिल्ली तेन्ना कितले अनेक अनेक पुतना धनगेनो धेनुका सोडून मस्त लोकाल सान प्रायान तू मस्त लोकाल वध केलेले आसतना कडेरी एक बेस्ट फ्रेंड जावन उबी आशिल्लो आसा ग्वाल बाला वटू एक बेस्ट लवर जावन उबी आशिल्लो आसा एक राज जावन उबी आशिल्लो आसा ते पुरो आमी पळयले। त्याची आमी 11th कॅन्टोन केन्ना येता तातूंत टोटली चेंज
म्हणता पळय अशी. सो एक हे आमचो एक स्पिरिच्युअल टीचर, देव म्हळ्यार स्पिरिच्युअल टीचर जावन हातूंत खास करून उद्धव गीता हाजेच एक मेन एसेन्स म्हणता पळय 10 to 11 ताचे मेन अंश उद्धव गीता. नॉट जस्ट उद्धव गीता, ताजे पयलीं आनी ताजे नंतर बी सुमार आमकां आयकून मेळटा अशें. पण तांगेले मेन कसं की म्हळ्यार हे उद्धव गीता. सो तांचे ते कॅन्टोची फोटोन तुशी पळयल्यारीची कळत की हांतूत कोण आसा. हांतूत हो फोटोन तुमकां दिसून येता आसना एक राजा अशी पाया मुखार आसा आनी एक विणा धरीत आसा. नॉर्मली कोणान लेक्चर हाडना, हांनी नारद मुनी कडेन विणा घेतल्या म्हणून अशें म्हणून लेक्चर हाडना. बट हांनी कोण हे नवयोगेंद्रातले वन ऑफ द नवयोगेंद्र म्हळ्यार ऋषभ देवाल पुत्रातले पुत्र. तांणी कोण असं ही इज अ सेल्फ रिअलाइज सोल आणि कोण बसून कोण असाची पाया मुळान तू तांणी राजा निमी तांणी ही इज लायक एक्चुअल सीकर, जेन्युइन सीकर म्हणता पळय. ते फोटोन तू आमकां कळ्ळें की कशी तांणी ज्ञान अर्चन करचे आईल आसाची म्हणून आनी कोणाल कडच्यान ज्ञान घेवपाक ते हातूंत कळून येता. सो हे फोटोचे मेन एसेन्स खंयचे आसा एक म्हणल्यार उद्धव गीता हे तशीच हे नवयोगेंद्र बुकात नेक्स्ट स्लायडा वयल्यान आमकां कळून येता स्टेप बाय स्टेप. तशीच हे विणा म्हळ्यार बी साधारण वादक न्हय, तातूंत वयल्यान आमकां एक तातूंतल्यान खंयचे ते आवाज खंयचे येता दॅट इट सेल्फ शोज नाम शास्त्र कीर्तना खंयचे स्पिरिच्युअल रियलायझेशना खातीर एक मुख्य रोल क्रिएट करता म्हणटा पळय तशें आसा. सो हंगा आमगे आचार्यगणांतू श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान समरायज केलेले आसा हे 11th कॅन्टो पूण पहिले चॅप्टर म्हळ्यार तांणी विभाग केलेली आसाची. सो फर्स्ट विभागांत चॅप्टर 1 आसा तातूंत तू मसाला लीला म्हणून म्हणटाची. मसाला लीला म्हळ्यार कसल की म्हळ्यार ते क्लब जो गद आहा ताजेच वयल्यान आमी ती काणी आयकुया आतां हात नंतर. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ यदू डायनेस्टी खंयची आसा ताजे बद्दल ताजे पयलेची म्हळ्यार ते ताजे पूर्व कसो कसो जाल्ले ते सांगून आयिल्लें आसा. तशीच दुसरे चॅप्टर 2 to 5 चॅप्टर खंयचे आसा तातूंत तू कोणान सांगिल्लें पळय निमी राजान 9 प्रश्न विचारले. ते नवयोगेंद्रान एक एकल्यान कोण तांकां नॉलेज दिवयलें आसा. तशी चॅप्टर 6 खंयचे आसा ते देवाल गुणगान ब्रह्मा शिव आनी स्वर्गातल्या अनेक लोकांन केलेली आसा ताजे बद्दल डिस्क्रायब केलेली आसा. तशी 7th to 29 म्हळ्यार मेन अंश खंयचे आसा ते उद्धव गीता म्हळ्यार कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा अँड उद्धव. उद्धव तांगेल खातीर अगदी अतिप्रिय. ही इज अ हायली एक्झॉल्टेड डिवोटी. देवा विरह निमित्तान कस कसले त्रास जाता आशिल्ले आनी ताजे खातीर देव तांकां कशी सांत्वना दिता आसा ते आमकां उद्धव गितान थ्रू आमकां ह्युमॅनिटी कशी जरुरी आसा ते आमकां कळून येता. तशीच 30 चॅप्टर खंयचे आसा तातूंत विड्रॉवल ऑफ द यदू डायनेस्टी म्हळ्यार तांगे यदू डायनेस्टी कशी समाप्त जाल्ले आसा ते कळून येता. आनी तशीच लास्ट चॅप्टरान देवाले डिसअपियरन्स म्हळ्यार देवाल पूर्ण तांगेल कार्य पूर्ण करून जाल्या नंतर ऑफकोर्स देवाल केन्ना मरण म्हणून उरना कित्याक म्हळ्यार देव तांगेले इच्छा निमित्तान प्रकट जाता आनी अप्रकट जाता. सो हांगा कृष्ण खंयचे आसा डिसअपियर जावचे ताजे बद्दल वर्णन केलें आसा. सो हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान आमकां एक आमगेल बेटर अंडरस्टँडिंगा खातीर अशी डिस्क्रायब केल्या सविभाग. सो देव केन्ना बशील आशिल्लो म्हळ्यार केन्ना हे आतां अशी सीन आसा की महाभारता युद्ध म्हळ्यार 10th कॅन्टो पूर्ण जाल्यार महाभारता युद्ध जाल्लें आसा. सगळे लोकांले म्हणटाची कौरवार लोक सगळे लोकांले विनाश जाल्लेलो आसा. आनी एक बाजून देव लागता की धरती वयले मेन कार्य करचे आयिल्लो आसा हे अवतार घेवन. ऑफकोर्स कृष्ण तो मेन कृष्ण बट द्वापर युगात एज एक अवतार बी जावन घेवन आयिल्लो आसना. सो एज कृष्णा मागेल खंयची रोल खंयचे आशिल्लो तो आतां समाप्त जाल्लेलो आसा. पण म्हळ्यार ऑलमोस्ट धरतीतले खंयचे बर्डन खंयचे आसा ते हांव ऑलमोस्ट क्लियर केलेले आसा. पण म्हाका एक दिसून येता की मेगेल खंयची डायनेस्टी आसा ताका म्हणटाची तागेल
देवाल कृष्णा डायनेस्टी किंवा यादव डायनेस्टी जेव्हा यदू डायनेस्टी म्हणतात ते डायनेस्टी अजूनही आसा ती डायनेस्टी म्हळ्यार कशी कृष्णा कितली बायल 16,108 बायल आसाची तांगेल चेडू एक एक बायल एक धा धा चेडू प्लस ते पुरा यादव लोक म्हण आसा तांक पुरा यदू डायनेस्टी म्हणतात कित्या म्हळ्यार तांणी डायरेक्टली कृष्णा अंश निमित्ताने तांक देवाचेर अगदीची म्हणताच पळय सरेंडरनेस बी आसता तांचे ते भक्ती बी मस्त आसा सो त्या निमित्तानं आणि तांक समाप्त करचे म्हळ्यार एक साधारण टास्क न्ही देवा खातीर तांगेले देवाले चेडू व देवाले नात्र पुरा परिवार जनाकात आम्ही म्हणा आमगेले परिवार जना नाश करचे बदल नाश करचे सोडताना आमकां सोडून घेवन गेले ते विचार आयल्यार सहन जायना सो देव म्हळ्यार अशी की तांक तांगेल केन्ना कार्य पूर्ण जाता तांक त्या तांणी वापस वचचे न्हय देवान वापस वचपा म्हण लेखलें न्हय पण मागीर रिलेटिव्हसांनी कसल फील जाता मागीर विरह कशें तांणी टॉलरेट आनी करचे जावचे ना त्या दृष्टीन तांणी विचार करून अशें म्हणूं लागता की पयलीं हे येदू डायनेस्टी आशिल्ले असल्यार तांणी कडेन म्हण कसले प्रतिकार करचे शकताची जेव म्हणता पळय सृष्टीक पुरा नाश जेव कसले वायट करचे शकता ताजे पासून हांव तांकां नाश करचे पळय म्हणून लेखता नाश करचे इन द सेन्स तांगेले बऱ्या खातीर तांक हे विरह भावना येवच्या ना हे तागेले ते रिलेटिव्हसाक आनी पुरा येदू डायनेस्टी म्हणून त्या पुरा प्लॅनिंग करता उरता कित्या म्हळ्यार तांगेल मनांत देवाल मनांत कित्याक खंयच्यो भायल फोर्स मनांत न्हय देवान गोत्त आसता देवाक भायल खंयच्यो फोर्स खंयच्यो आसा ते येदू डायनेस्टी समाप्त करचे जायना ताका समाप्त करता जाल्यार हांवें कसल्या पुणी करका म्हणून विचार करता सो विचार करता करता एक पंथा कसं जाता तांगेल थंय द्वारिकांत तो लोकांक म्हळ्यार ते ऋषीगणांक आपयता म्हणून जाता फॉर परफॉर्मिंग सम रिच्युअल म्हळ्यार एक यज्ञ करचे आपयन जाता ते ते ऋषीगणांत विश्वामित्र उरता नारद मुनी उरता ते सुमार ऋषी आई हे हांगेल यदू डायनेस्टी हे सगळं देव हे खंयचे हांव सांगता देव सगळं पळयत आसा मात कसले रिएक्शन करना म्हणजे दिस हॅपन्स एवरीथिंग आउट ऑफ हिज ओन विल तो तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार देवाल कोण पूत आसा आनी तागेले सान चेडू बाकी चेडू आनी कोण आसाची मेळून एक प्रँक म्हळ्यार एक खुशाल करचे म्हणटा पळय तशें ते ऋषी गण कोण आसा तांगेले वताची कोण हो सांबा म्हूण एक मेन उरता तो तो ऋषीगण लेगीत तांक ते सांबाक तेगे फ्रेंड्स पुरा एक बायल मनशी वारी तयार करताची आनी कसल बायल मनशी प्रेग्नंट लेडी आत्ता डिलिव्हरी जावची आसा तशी तांगेले एक तयार करताची आनी त्या ऋषीगणाले वचून विचारता हे महात्मा लोक तुम्ही पुरा अगदीची वरिष्ठ लोक तुम पुरा गुच्च जाता भविष्याचे न्ही तुम्ही मात्र सांगा की ही मस्त पूत जावची इच्छा करता असा आणि ही पुरे बायल मनीसने काय नाही तो एक कशाच्या वचीची सांबा म्हळ्यार एक चेल्लोची चेल्ली ड्रेसिंग केलेली आसा आनी अशी गुरबीन वाट पोट केरो इल्ले विचारता की हे बायल मनशीक कसल जातले चेल्ल जातले की चेल्ली जातले अशी म्हणून विचारसूचे वता त्या ऋषीक मस्त वायट दिसता की हांनी असल चेडू हे डायनेस्टीच्यान आयले असो मग आमगेल कणे मजाक करची म्हणून एक लिमिट उरतना अशी पुरा विचारचे तांणी कसं म्हणताची हे चेडाल पोटातले चेडणे हे बायल मनशी पोटातले ना एक क्लब आयर्न क्लब म्हणजे लोखंडाचे एक ते गदा जाता आणि ती गद अशी की ती पुरा तुमगेल डायनेस्टी विनाश करता म्हणजे श्राप विदित म्हणजे हे चेडू वांक अशी भय करता की अरे बाबा आम्ही हे कसल खुशाल म्हणून केलेले आमके मस्त त्रास म्हळ्यार एकदम हाजे इतलं वायट जाता म्हणून केन्ना गुंतना सो ते ताबडतोब अशें ओपन करून पळयल्यार ते बायल मनशी ड्रेस केन्ना काडताची म्हळ्यार ते कापड आनी अशी नकली केलेली आशिल्ले खरेंच हे तातूंत लोखंडाचे एक गदा आईल आसा म्हळ्यार ते मेस आईल आसा ते मसाला लिला म्हणता पळय मसाला लिला म्हळ्यार ताजे वयली लिला ते पळोवन तांणी भिवून वता अरे बाबा हे लोखंडाची गदाच कसं करचे कृष्णा लेवतनाची उग्रसेना लेवताची आज्याले वचून म्हणता की अशें अशें आमची आमी अशी खुशाल केली म्हणजे पण हाचे परिणाम पळया कसल करपाक तुम्ही सांगायचे राज कसं म्हणता
एक हांव सांगिल्लें तशें कराची तुम्ही हे पुरा म्हणजे तागे सैनिकांनी पुरा सांगून ताची कुड्डी करायची ते गदाची कुड्डी करून ते समुद्रा वेळाक घालाची होळ वतल नेवे म्हणजे आपणे आमकां श्राप ड्रीप काय लागना म्हण तो समुद्रा वेळाक सैनिक पुरा तशी सांगिल्ल्या बारी समुद्रा वेळा घालता तातूंत तू घश्टून घश्टून पयट करून आपणे एक तुकडे आशिल्ले उरता त्यो एक माशली खत्म म्हणून जाले ते माशली पोटांतल्यान वता ताजे वयली काणी खंयची ती लास्ट आमी अंडरस्टँड करया ताजे वयली मुखार कशी कशी काण आसा ते एक हंटर आता पावता ती माशली आणि तदनंतर कसं जाता ते आमी लास्ट पडले हांग हे पॉइंट हांव अंडरस्टँड करची कितकी म्हळ्यार एक मेन पॉइंट खंयचे की देव कोण असा एक वैष्णवाल्केन कोण निंदा करताची जाव का म्हणू अंजानेन तू जाव खुशाले का म्हणू तो आपल्याक बी सोडना म्हणून म्हळ्यार तागे सांबा म्हळ्यार तागेले स्वता जांबुवंती तागेले बायलीलो पूत न्हय पण आणि तांणी अशें खुशाल केल्ले म्हणून ना वैष्णवाल निंदा केल्ले निमित्तान वैष्णवाल तांणी अपराध केले न्हय ताजे निमित्तान तो श्राप आयले निमित्तान देव जाय जाल्यार काउंटरॅक्ट बी करू शकता आशिल्लो देवान तशें केलें ना पाप ते तांणी केलेले अपराध तो अपराध तांकां ताजी पनिशमेंट मेळ का ते मेळ का अशी म्हणून ते आमच्या लोकां खातीर काय एप्लिकेबल आसा की केन्ना आमी वैष्णव कोण आसा तांकां मस्त रिस्पेक्ट करता वैष्णवा निमित्तान तांगेले अपराध करचे बद्दल विचार सुद्दां करचे ना करचे सोड आमी विचारान सुद्दां आमकां येवचे ना अशें आनी हांणी हे चेडूवान केलेले ताचे ताका परिणाम तांकां भोगवपा पडले सो हे चॅप्टर वन अशेंच चॅप्टर म्हणून जाले आमी एंडाक अंडरस्टँड करूया की कशी मुखार काणी जाता सो हांगा नेक्स्ट टू टू फायव्ह चॅप्टर खंयचे आसा ते निमी महाराज कोण आसा तांणी नॉलेज घेवचे खातीर एक नवयोगेंद्रा कडे तांणी आपयताची आनी तांगे कडचे म्हळ्यार भक्तिमय नॉलेज खंयचे आसा ते अंडरस्टँड करता सो हांगा कसं इम्पॉर्टंट कसं की म्हळ्यार भक्ती खंयचे आसा ते दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्स तांगेल खंयचे कम्युनिकेशन आसा नवयोगेंद्रा वरतू सो तांतू तो इन एंटायर भागवतम हातूंत एकदम रिच इन टिचिंग्स म्हळ्यार भक्ती डिटॅचमेंट आणि सेल्फ रिअलायझेशन तीन विशयावयरी डिस्कस केलेले आसा आणि द किंग आस्क्ड देम डीप क्वेश्चन्स अबाउट लिबरेशन डिवोशन अँड द नेचर ऑफ द सोल तांगे मेन कम्युनिकेशन अशी न्हय की अशी साधारण प्रश्न जो अशे कसले न्हय आशिल्ले डीपली ऑन डिवोशनल लायफान तूं भक्तीन आमी कशी मुखार सरता डिटॅचमेंट म्हणजे त्याग कशी करचे आणि आत्मसाक्षात्कार कशे जेवचे कसले तांणी गुरु कडच्यान आयकले कित्याक म्हळ्यार आमी गुरु थ्रू ह्या नवयोगेंद्र कोण आसा तांणी साधारण गुरु न्हय तांणी एक्झॉल्टेड गुरु म्हळ्यार तांगेल कडच्यान केन्ना आमी आयकता दे हॅव ऑलरेडी आमी आयकले 4.34 तो आमी कसो आयकला आसा तद्विद्धि प्रणिपातेन भगवद्गीता परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांती ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शन तत्वदर्शन केली लोक तांगेल कडच्यान केन्ना नॉलेज घेताची इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टँड अँड इम्प्लिमेंट सो ताचे खातीर एक एकदम सेव्य भावेन तांगे कडच्यान पुरा नॉलेज घेवचे निमी महाराज सो चॅप्टर 2 टू चॅप्टर 5 एक्सक्लुझिव्हली भक्ती डिटॅचमेंट आणि सेल्फ रिअलायझेशन विषय आसा सो तांणी खंयचे 9 प्रश्न विचारले आसात तांतूं तूं शॉर्टान पळोवचे गेल्यार फर्स्ट प्रश्न कसो की म्हळ्यार व्हॉट इज द अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ जिवनांतलो आमगेले अल्टिमेट गोल कसले ताजे उत्तरान तूं प्युअर भक्ती म्हळ्यार देवार खंयची शुद्ध भक्ती आसा ती म्हूण आसा तशी दुसरे प्रश्न कसो की म्हळ्यार हाऊ डज अ लिबरेटेड सोल बिहेव इन दीस वर्ल्ड केन्ना एक मुक्त जीव खंयचे आसा मुक्त आत्म खंयचे आसा तो हो जगान तूं कशी बिहेव करता म्हणून तांणी उत्तर दिली की एक योगेंद्र एक उत्तर दिताची की तो कोण आसा तां द्वंदा वयल्यान मुक्त उरता म्हळ्यार अशी सुख दुःख कोण उरता तांकां ते फरक पडना आमी आनी जिवनांत आनी सुख न्ही दुःख आयले अयो आमचे चेरी कसले आयले अशें ते पुरो आमी म्हणटा न्हय दुःख न्ही आयले पण कोण एक मुक्त आत्म कोण आसा तांणी हे ड्युअलिटीसान फ्री उरतात आनी ही इज ऑलवेज एब्झॉर्ब्ड इन सेल्फ आणि तांणी समभाव दवरता सगलोका प्रती तांणी कोणाचेरी पार्शालिटी अशी म्हणून सगळ्याक समदर्शन सम रितीन पळय उरता
तांकां मृत्यू भंय उरना, कर्माचे भंय उरना, कित्याक म्हळ्यार तांणी कायम तांगेलें मन खंयचें उरता देवाचेरूच लागिल्लो उरता. आनी भौतीक खंयचे कश्ट कल्मश येता, कश्ट येता तांकां कांय फरक पडना. तशी तिसरे प्रश्न कसो विचारता तशी हाऊ कॅन वन ट्रान्सेंड माया, म्हणजे माया खंयच्यान आमी कशी वयर ट्रान्सेंड कशें वयर उठचें म्हणटा पळय तेन्ना तांकां उतर मेळटा की बाय कल्टिवेटिंग डिटॅचमेंट अँड असोसिएशन विथ डिवोटीज. जे अर्थ कसो की म्हळ्यार भक्ताक बोट्टू केन्ना आमकां असोसिएशन दवरताची आनी आमगेर केन्ना त्याग ना, त्यागाची भावना केन्ना येता तेन्ना, आनी एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्व्हिस डिस्ट्रॉयज द सटल नॉट्स ऑफ मटिरियल. ऑटोमॅटिकली केन्ना आमी भक्तिमय कार्यान केन्ना जोडताची तेन्ना हे मटिरियल बॉन्डेजाक जेन्ना आमी आपूण इतल्याक सुटता म्हणटा पळय तशी. तशीच चौथे प्रश्न अशें विचारता की हाऊ शुड वन लिव्ह इन द असोसिएशन ऑफ डिवोटी. आमी भक्ता वट आशिल्ले तेन्ना कशें उरका, मस्त इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार भक्ता वट्टे उरका जाल्यार विनम्रता उरका, सिंप्लिसिटी उरका, हे पुरा अशी तांकां सांगिल्लें आसा. आनी कायम तांगे वटू हरी कथा आयकुपाक, आनी म्हळ्यार बाकीची अभक्ता कडच्यान आमी दूर उरका आनी तांगेलेची शरण घेवका अशें म्हणून. म्हळ्यार केन्ना भक्ता आमी पळयता न्हय, भक्ता देवळांत अयो ईर्ष्या डेव्हलपमेंट अनर्थास खंयचे न्ही ते पुरा उरचे नज अशें म्हणून. विनम्रता सिंप्लिसिटी खाली तोंडार सांगून न्ही, मनान मनस्पूर्वक अशें उरका म्हणून सांगता. तशी पांचवे प्रश्न कसो की म्हळ्यार आत्माले ट्रू नेचर कसले, व्हॉट इज द ट्रू नेचर ऑफ आत्मा म्हणून विचारता तेन्ना तांणी सांगिल्लें की जवाब म्हळ्यार की आत्मा ट्रू नेचर कसं म्हळ्यार ते शाश्वत इटर्नल आसा, इनडिविजिबल, ताजे तुकडे न्ही करचे ना. ते कशें भगवद्गीता आमी आयकल्लें आसता पळय तशीची. आनी ते कायम कॉन्शियस अँड डिफरंट फ्रॉम बॉडी मायंड अँड इगो अशें म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा. तशेंच छठवे प्रश्न सांगले की व्हॉट इज द नेचर ऑफ कर्मा अँड हाऊ टू ओवरकम इट. कर्म खंयचे आसा ताजेचे नेचर कसले आनी तांचे ओवरकम कशें करचें. सो कर्म म्हळ्यार कसल्या निमित्तान येता आमगेले अज्ञानतावश येता आसा. आनी केन्ना आमी अज्ञानतावश आमी केन्ना हे तमोगुणांतू रजोगुणा निमित्तान केन्ना आमी कार्य करताची तेन्ना निमित्तान आमकां हे कर्म बंधनान घालता. पण केन्ना आमी देवाल कार्य करताची, भक्तिमय कार्य केन्ना करताची, केन्ना देवाल संतुष्टी खातीर केन्ना आमगेले कर्तव्य करताची तेन्ना आमगेले हे कर्म खंयचे आसा पूर्ण न्यूट्रलायज जाता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आमी खंयचेय कार्य करता जाल्यार आमगेर कसलेय ताजे वयर अटॅचमेंट उरचें ना, निष्काम रितीन करता अशें सांग. सातवे प्रश्न हाऊ डज द लॉर्ड एपियर अँड ऍक्ट इन दिस वर्ल्ड. देव कशें हे सृश्टींतू प्रकट जाता आनी तांगेले कार्य कसले अशें विचारतात तेन्ना तांणी सांगिल्लें की अलग अलग अवतार घेवन घेवन येताची देवाली हे भक्ताल रक्षणे खातीर आनी अधर्म मिटवचे खातीर अशें पुरा सांगिल्लें वता. हे सगळें शॉर्टान सांगलें हांवें, बाकी तांणी पुरा चॅप्टरान डिटेलान सांगिल्लें. सो आठवे प्रश्न अशी की व्हॉट आर द पाथ्स ऑफ स्पिरिच्युअल रियलायझेशन. आत्मसाक्षात्कारा खातीर मार्ग कसलो विचारले तेन्ना तीन मुख्य मार्ग कसले की म्हळ्यार की कर्म मार्ग, भक्ती मार्ग अशी म्हणून आनी ज्ञान मार्ग तीन मार्ग सांगिल्ले आसा तांणी. तशीच हे विच मोड ऑफ वर्शिप इज रेकमेंडेड फॉर ईच युग. प्रति हर एक युगान विंगड विंगड तरी करतले. सो सतयुगा खातीर कसले हे मेडिटेशन करचे, त्रेता युगा खातीर यज्ञ करचे, द्वापर युगा खातीर विग्रह सेवा करचे आनी आमगेले कलियुगा खातीर हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा अशें म्हणून महाप्रभून बी चैतन्य महाप्रभून बी सांगिल्लें आसा आनी हांणी बी अशी वर्णन केलेली आसा. सो आमकां हे नवयोगेंद्राले नऊ खंयची मेन टिचिंग्स खंयचे आसा आमी अंडरस्टँड केले. सो तशीची सटवे चॅप्टर खंयचे आसा हे कॅन्टोन सिक्स्थ चॅप्टर तातूंत ब्रह्मा आनी शिवाल खंयचे प्रेयर्स आसा जी ते एक्चुअली उद्धव गीता सांगचे पयले देवाक कशी रियलायज जाता आनी ताणें वर्णन केलेले. सो देव ब्रह्मा कशी देवाले बद्दल गुणगान करता, शिवजी कशी देवाल बद्दल गुणगान करता ताजे वर्णन छठवे अध्यायान सांगिल्लें आसा. आनी ब्रह्मा कसं म्हणटा पुरा भले आपूण क्रिएटर जेवो शिव पूर्ण
पुरा हेजे डिस्ट्रॉयर नेवे म्हणता नेवे एनिलेशन करतले शिवाक देवान तांगे रोल दिलेलोच पडे तांणी पुरा कृष्ण कृपेचेरी निर्भर जावन उरचे नो डाउट तो क्रिएटर असल्यार बी स्वतः क्रिएटर तांक कसले करचे जाणा देवाल जे पासून दृष्टिपात पडना ते पासून ब्रह्म क्रिएटर म्हणून बी तांक काय करचे जायना इवन शिवजी डिस्ट्रक्टर असल्यार बी म्हळ्यार तांकां डिस्ट्रॉयर म्हणून केलेली असल्यार बी जप जे प्रमाण जे सुद्धी कृष्ण तांगेचेर कृपा करणार तांणी कसले करू शकता सो कित्याक म्हळ्यार तांणी अल्टिमेटली तांणी मेडिटेट बी करची कोणा वयरी उरता शिवजी ना देवा वयरी So chanting and hearing about Krishna with devotion is the path of perfection. तू कसं मेन की म्हळ्यार जप केन करता आणि कृष्ण कथा केन्ना आमी करताची त्याची जी आमकां हे भक्तिमय पाताचे परफेक्शना खातीर पात आणि हाजे शिवाय डिवोशना शिवाय देवाक अंडरस्टँड करचेक आणि खंयचे साधना कितले आमी खंयचो मार्ग अपनावचे प्रयत्न करया पण जे पर्यंत आम्ही केन भक्तिमय सेवा करना भक्ताल केन संग करनाची केन भागवत श्रवण भगवत गीता श्रवण नित्य नित्य अशने की वन्स इन अ वायल नित्य केन करनाची तितले पासून आमकां देवा अंडरस्टँड करची सोडत केन्ना आमी देवा अंडरस्टँड करता तेन्ना आमी देवाचेर प्रीत उत्पन्न जाता केन्ना आमी देवाचेर प्रीत उत्पन्न जाता तेन्ना आमी आनीतल्या कशें आतां आमगेल घरांत तूं म्हण कोणाक आमी प्रीत करताची तांगे खातीर आमी केन्ना कसले बरें केन्ना करता तांकां आमचेर प्रीत आमी तांक प्रीत केल्या तेन्ना मात नाही तशी देवाचेर प्रीत आमकां केन्ना उत्पन्न जाता तेन्ना आमी देवा बद्दल मस्त आयकताची रेग्युलर आयकताची तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमी प्रीतीन तांगेल खातीर कार्य करचे शकता सो हे आमकां हांगेल प्रेयर्स हातूंत येता तशीची उद्धव गीता नेक्स्ट 7th चॅप्टर हांव म्हणलें 29th हे उद्धव गीता म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा मेजर साल जीव म्हाका तितलें नॉलेज काय ना खरें सांगता जाल्यार हांव थोडशे वाचिल्ले बद्दल हांव डिस्क्रायब करता आसा जो आयकल्ले बद्दल हांव शेअर करता आसा कोणान प्रश्न विचारता उद्धव गीता आणि भगवत गीता कसले डिफरन्स म्हाका हे कॅन्टो रिफर करता जाल्यार माथ्यांत आयलें हांवें हातूंत एक पॉयंट घाल्या प्रयत्न केलो जनरली उरत यो भगवत गीता केन्ना आमी सगळे लोकांक सांगिल्लें आसा ताजे मागीर आनी हे उद्धव गीता आनी आयले एक वाचच्याक टायम मेळना एक वाचच्याक जी त्रास जाता अशें पुरो आमी लेखताची अशें म्हूण थोडे विचार येत न्हय आय सेड आय एम अ निओफायट म्हाका कसलो प्रश्न येताची सो हांव लेगलें असल तुमकां बी कोण तुमगेल पैका कोणाक जो आनी कोणाक तुमकां रिफर करता जाल्यार सांगया तो हांगा खंयची मेन डिफरन्स खंयचे आसा ती म्हळ्यार भगवत गीता खंयची आसा ते अर्जुनाक कुरुक्षेत्रा भूमींत सांगेल आणि हांगा हे उद्धव गीता खंयचे आसा तेन्ना एक सेक्लुडेड प्लेस शांतींत बसून देवान उद्धवाक तांगेले म्हळ्यार तांणी केन्ना हे अप्रकट जावचे आशिल्ले तेन्ना ताजे पयलीं सांगिल्ली ही नॉलेज एक भगवत गीतान मेन कसले एक अर्जुन कोण आशिल्लो एक क्षत्रिय वॉरियर आशिल्लो आनी तांगेले कसलो धर्म कसले ताका मेन सांगचे खातीर एक सांगिल्ले तो कशी धर्म उठून ताका स्ट्रगल करता आशिल्लो ते हांव युद्ध करूं की करचें ना हांव मेगेल सगळे रिलेटिव्सांनी कशी मारचे अशें पुरो मात तेन्ना केन्ना तेगेले क्वेश्चन्सांनी चलता आशिल्ले स्ट्रगल करता आशिल्लो तेन्ना ताका सांगिल्ले नॉलेज हे उद्धव गीता म्हळ्यार कसले उद्धव कोण आशिल्लो एक डिवोटी एक फिलॉसॉफर तो एक वरिष्ठची आणि ताक देवा कडच्यान तो आतां सेपरेट जावचो आसा म्हळ्यार ताका गोत आशिल्ले ते बद्दल ताका सांत्वना दिवचे वेळार तेन्ना देवान ताका हे नॉलेज दिल्ले भगवत गीता मेन फोकस कसो की म्हळ्यार कर्मयोग धर्म डिटॅचमेंट आसा पण अल्टिमेटली सरेंडर टू गॉड मिस्ड ड्युटी अँड एक्शन अशें म्हणून सांगितलं आणि उद्धव गीतान कसं जालें मेनली फोकस मेन म्हळ्यार मेनची त्याग भावना त्याग कशी करचे डिटॅचमेंट कशी म्हळ्यार वस्तूचेर कन्ने वस्तू लोक सगळे आयले ताजे बरोबरी ज्ञान आणि भक्ती बी कशी मेंटेन करता ते बी सांगिल्लें आसा आणि हातूंत तूं हे जगांतल्यान आमी सोड काले कसं करता ताची तयारी कशी दवरून घेवपा आमी जास्ती कोण लोकांनी कसं उरचे म्हळ्यार हे मेगेले हे मोह तूं उरता न्हय लोकांनी पळोवचे गेल्यार आमी सगळे लोक ह्युमन बिंग्स म्हळ्यार अशीची मेगेल घर आज सान घर असल्या फाल्यां व्हड घर घेवपा आज सान गाड असल्या फाल्यां व्हड घर मेगेले हांव मेगेल रिलेटिव्स मेगेल चेडूं मेगेल नात्र
अशी जी हांतू तू उरता पण हांतू वयल्यान ह्या मोहांतल्यान कशी भायर येवची हे उद्धव गीता थ्रू आमकां कळ्ळें. तशीच भगवद्गीता इट मोटिवेट्स वन टू ऍक्ट रायटियसली इन द वर्ल्ड विथ स्पिरिच्युअल नॉलेज. ज्ञान घेवन कशी आमकां हे जगान तू धर्मा वयर कशी हे हे कसं म्हणटा सांग ऍक्ट करता ताजे बद्दल आमकां मोटिवेट करता. आणि उद्धव गीता कसं सांगता की म्हळ्यार आमचे मेन अगेन रिनन्सिएशन हे जगातल्यान आमी कशी सूट काडले कशी आणि शुद्ध भक्ती कशी करची ताजी वयरी फोकस करता आसा. भगवद्गीता कर्मयोग भक्ती योग ज्ञान योग कशी मेंटेन करचे आणि अल्टिमेटली देवाचेर कशी शरणागत जेवचे ताजे बद्दल सांगता. आणि उद्धव गीता खंयचे आसा हे वैराग्य ज्ञान आणि इंट्रोस्पेक्टिव्ह भक्ती म्हळ्यार मोर स्ट्रॉंगली तांणी सांगपाचे जाल्यार जीवना अंता खंयची कशी बिहेव करता म्हणून एक प्रश्न कोणानं विचार करेत की जीवना अंत म्हळ्यार कसले म्हणून एक विचार करेत. जीवना अंत म्हळ्यार अशें न्ही की आमी म्हणतात पण जीवना अंत म्हणून जीवना अंत म्हळ्यार केन्ना येऊ शकता आमकां गोत आसवे आमी केन्ना मरचे आसा होत ना म्हळ्यार. सो इन अ वे अशी आस की एंड ऑफ लायफ म्हळ्यार आमी केन्नाची तयार जावन उरका आमी मरण आयल्यार तेन्ना आमकां कसली बुद्धी उरका कसली नॉलेज उरका कसली आमगे कॉन्शियसनेस उरका ताजे वयर आमकां सांगता. तशी भगवद्गीता खंयची आसा इट्स अर्जंट अँड एक्शन ओरिएंटेड मेंट फॉर समवन इन क्रायसिस. आमकां कशी सिच्युएशन येताची आमगे लायफान अप्स अँड डाउन्स आनी येताची कशी तेन्ना आमी कशी कंट्रोल करता तेन्ना आमी कशी ऍक्ट करता ते आमकां सांगलें. आणि हांतू कसं सांगिल्लें आसा philosophical and contemplative meant for someone seeking moksha. मुक्ति जाओ मोक्ष प्राप्ति कर खतरे को कसं उरका ते बदल विषय सांगल्या. फायनली भगवद गीता टीचर्स us how to live in the world with the divine consciousness. उद्धव गीता teaches us how to leave the world with the detachment. लिव्ह आणि हांगे लिव्ह वर्डान तो बी कितले फरक आसता. आणि अशें म्हणिल्लें की भगवद्गीता कोण आसा बिगिनर्सा खातीर भक्तीमय जीवनान कोण आयिल्लो आसा भक्ती बिगिनर्सा खातीर आणि हे एडवान्स सिकर्स आणि रिनन्सिएंट कोण आसा तांचे उद्धव गीता म्हणून सांगले देवान. सुरवेक जर त्याग भावना वैराग्य अशें म्हणजे सांगी जर नॉलेज जर दिवच्या जाल्यार दुसरे दिवस पुस्तक बंद करून घेवन तुमगेली दवराची म्हणटाची मनुष्य वय की नाही म्हाका तुमगेल भक्ती हांव संवसारान तू खुश आसा सांगतालो. त्याची खात्री का देवानं बी कसं केल्या की पहिली तू कशी जीवनात जीव का कशी हांव सांगील कार्याप्रमाणे तू केल्यार कशी जीवन तुगेल सरळ जावन उरता ते भगवद्गीते मार्गेन कळण येता. तशीच उद्धव गीता निमित्तान कसं कळण की म्हळ्यार अशी केन्ना तू जीवन जिता तेन्ना तू त्याग केन्ना करची येता शरीर त्याग केन्ना करची वेळ येता तुगेल रिलेटिव्हसा केन्ना येता तेन्ना कशी तू आरामात संसार सोडून मागीर धामात पावता ताजे बद्दल नॉलेज पा. सो दोन्ही आमगेल खातीर नॉलेजेबल आणि दोन्ही आमगेल खातीर जरुरी आसा. पण भगवद्गीता आमगेल लोकां खातीर आमी प्राय लोक म्हणना प्राय सगळे लोक प्राय तो मात बुद्धी कितली पासून नॉलेज घेवची उरता तितले पासून सगळो प्रायंत उरतात तो मटेरियल एज मायने इम्पॉर्टंट उरना. सो हे भगवद्गीता आणि उद्धव गीताची जस्ट फॉर अवर अंडरस्टँडिंग आम्ही हे अंडरस्टँड केले की हाजेचे कसं डिफरन्स. सो कमिंग टू अवर कन्क्लुडिव्ह पार्ट मेन आता स्टोरी सुरवेक सांगिल्ली ताजी एंड केलेली नाशिल्ली ते यदू हे चॅप्टर 30 खंयचे आसा डिस्ट्रक्शन ऑफ यदू डायनेस्टी त्याच बद्दल आमी ऐकूया. सो तेन्ना केन्ना ते लोखंडाची केन्ना मेस आशिल्ले तेजे केन्ना फुड्डी कोण घाल्ले पळय ते समुद्रा वेळार समुद्रांत घालवे समुद्र कसले तागे खातीर दवरून घेतवे समुद्राले एक आमी लेसन लर्न करून घेवपाक ते स्वता खातीर कसलेच दवरून घेना कसले घालील ते वापस दिता. तो ताणी खंयचे ते फुड्डी घालिल्ले आस पळय ते सैनिकान आनी त्या पुराचे किनारेन तू सायडान तू थंय एक केन्स अशे जावन लोखंडा केन्स म्हणता पळय अशी अशी केन्स म्हळ्यार झाड्ड झाड्ड म्हणे तशी शुगर केन आनी म्हळ्यार आमकां न्हय तशीची शुगर केनावरी ते लाकडाची हे पुरा लोखंडाची केन्स वाडता कित्याक म्हळ्यार ते हानी ऋषीगणाल श्रापा निमित्तान जालील पळय ते
सो आता देवान कोण आसा कसं केलं की म्हळ्यार हे पुरा कळल्या नंतर तांकां सगलो काकत आणि केन्ना उद्धव केन्ना हे नॉलेज घेवन केन्ना बद्रिका आश्रमा वता नंतर देव कृष्ण सगलोकाक प्रभास यो म्हणटा आणि थंय स्वस्ती अयन करया म्हणून एक रिच्युअल करचे खातीर सगलोकाक इकट्ठा करता सरस्वती नदी लेगीत आणि सगलोक थंय इकट्ठा जाता म्हणजे कडे कसं जात की म्हळ्यारी ते लोक कोण आसा थंय तांकां अशी तांगे देव तांगेले शक्ती निमित्तान तांकां कसं की एक ड्रिंक कोण दिता त्या निमित्तान तांणी पुरा एक नशा नशिले टायपात जाताची त्या निमित्तान तांगेल कसं जात म्हळ्यार एक काइंड ऑफ लिकर म्हणत नशिले ड्रिंक पिलिल्यावर तांगेल अवस्था जाता तांगेल होश उरना पुरा लोक सगळे लोक आयले चेडू मात्र सगळे लोक आयला तांगेल पुरा दल मनशाले अवस्था इतलं वाईट जात की एक दुसऱ्याक कसले एक सांग कारण निमित्तानाची झगडी मारते सुरू करताची झगडी मान घे न्हू खंयची ते लोखंडाची हे केन खंयच्यासाची ताच्यान कान पयली तोंडान वाटाघाट करताची कडेरी बुद्धी तांगेल भ्रष्ट जाली उरता कित्याक तांणी पिली निमित्तान तांकां कसले घडलो ना सगळे लोक एक दुसऱ्या मार 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 सगळे लोकल नाश करून जाले पुरा डायनेस्टी नाश आता हे हांग देवाल खंयची इच्छे प्रमाणे जाता असं सांगून येयल्या वारी खंयचे देवाल इच्छे प्रमाणे जायना म्हणटा आता पूर्ण लोकाल नाश जावन जाले दारू कोण तागे चॅरिएटर आसा देव सांगतात आता देवान मुखावेल देवाल थोडशे बाकी आसा हे पुरा पळोवन बलराम कोण आसा हांग फोटोन तुम्ही पळय ते कशी लोक झगडी करता असाची आणि कडे हांग सकल बलराम कोण आसा तपस्या करच्या लागील आसा हे पळोवन घेवन बलराम कोण आसा मेडिटेट करून तागेले देह बी वापस वचे खातीर त्याग दिता देव पळयत की आत बलरामू बी ना त्यान मेगेल हांग उरून कसं करचे म्हणून देव पळोवन घेता. आता देवाक परत वच्चे खातीर एक रिझन जावपा म्हणले भंय न्हय आमी सुमार लोकांनी ही काणी आयकल्ली आसा पण हाजी मागशी बी एक रिझन आसा पहिलेचे कशी देव कशी सगळे लोकांक श्रापाची रिएक्शन बी कशी हे फॉलो करता पडत पळय म्हणून ते बी कळ्ळें एक तर आम्ही पळोवन येईल की हे कोण ब्राह्मण लोक आशिल्ले तांगेले श्रापा निमित्तान पुरा यादव डायनेस्टीचे नष्ट जाले ताजी बरोबरी महाभारता युद्ध केन्ना एंड जाल्लो उरता तेन्ना गांधारी कोण आसली पळय तिगेल पुत्र सगळे पुत्र मरता न्हय तेन्ना तिणे बी कृष्णाक देवाक ती श्राप दिता आता एक साधारण बायल मनशी उर न्हू ती एक देवा श्राप दित की तू मेगेल कशी पूर्ण पूर्ण चेडूआ कशी मारले पळय तशी तुगेले बी पुरा नाश जाता तुगेले डायनेस्टीचे यदू डायनेस्टी नाश जाता म्हणून श्राप सो तिगेल उतरा ती देवा कोणाले उतराक श्रापाक कसले फरक पडतोय खरं म्हळ्यार ताका खंयचे कर्मबंधन तू येना कसले श्राप येना काय ना पूण तिगेल तीन दिली श्रापाक भी ताण महत्व दिवन हे यदू डायनेस्टीचे समाप्त करच्याक एक कारण सोदले तशीची अनेक रिझन कसं की म्हळ्यार मेन मुख्य रिझन कसं की म्हळ्यार शुरवे सांगिल्ल्या वारी हे धरतीतल्यान बर्डन कमी करचे खातीर महाभारत युद्धा निमित्तान इतले करोडो लोकांक मृत्यू जाली वय पण हे यदू डायनेस्टी खतम करची साधी नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाचेर शरणागत जावन आशिल्ले आनी तांगेले बी नाश करची जरुरी आशिल्ली देवाक ताचे शिवाय तांक परत वचच्याक संभव नाशिल्ले म्हणले खातीर संभव ना म्हणजे की ते लोक सृष्टी विनाश करतले म्हणून देवान हे तांकां नाश करचे प्रयत्न आता तशीच हे लास्ट आमगेले स्लाइड हातूंत तू तिनी कोण येता पहिलेच हातूंत तू फोटो तू आमकां दिसून येत की गांधारी कशी देवाक श्राप दिता आसा दुसरे हातूंत ही बायल मनशी जावन आयिल्ले सांबा ती कशी ताका लोकांना श्राप आता तशीच तो कोण एक हंटराक म्हणील पळय ती एक माशली तोंड एक लास्ट एक लोखंडात तुकडो पोटांत गेल्लो म्हणले तो केन्ना मछवार केन्ना ते माशलीक धरता तेगेल खंयचे ते लोखंडाचे केन्ना येता तुकडे येता तो हे जरा म्हळ हंटर कोण आसा शिकारी ताका दिता म्हणून जालो
तागेल हातायत म्हणजे तो की आपणे एक धार करचे आणि बरोची साधन असा तो तागे कणे दवरले तशीच ही तो एक बरो शिकार आशिल्ली निमित्तान तो कसं करता शिकार एक असं कृष्ण थंय चिंद कोणी कणे बसून घेवन पाय हालयता आशिल्ले ते ना मागशी म्हळ्यार अशी दूरच्यान ताका कसं दिसून येत की हे भ्रम जाता की अगेन हातूंत बी कृष्णाली लिहिला ते देवाल पाय कंच पळोवन तो की हरण येल पाय हरण म्हळ्यार डियर आल पाय म्हणले कोण तीर सोडता म्हण जालें ते हाजेन घश्टून ते खंयचे ते मेसाच्या तुकड्यान घश्टिल्लो पळय ताजेन आणि त्या निमित्तान देवाल पायाक ते लागता म्हणचेले ते देवा एक कारण जावप आशिल्लें आपल्यान धामा वचचे ताजे ऍक्च्युली कसले देवा कोणा मारचे साध्य ना मारची म्हणून उरना अप्रकटा जावचे पण ते अप्रकट जावचे खातीर एक बी तांतूत बी एक कसल की म्हळ्यार तो कोण जरा म्हणून कोण हंटर आशिल्लो कोण साधारण नाशिल्लो ताका तो मस्त पश्चाताप करता अरे बाबा हांव कोणा देवा कृष्णाक हांव कशी तीर सोडले म्हणून बेजार करतले ना देव बेजार करता म्हाका बी तुजेचेर कर्माचे एक आसा मग ते हांव फुलफिल करचे खातीर करता असं कसले म्हणून ऍक्च्युली देवा हांव सांगिल्ले कर्म कसले लागू जायना पण देव कसं म्हणता तू त्रेता युगान तू हांव केन्ना राम जावन आशिल पळय तेन्ना तू सुग्रीव आवटू झगडी करतशील वाली आशिल्लो तेन्ना हांव तुका मागशींच्यान मारिले आणि तुगेल मरण जाल्ले तेन्ना तुका केन्ना कळलेले तुका वायट दिसून आयिल्ले की देवान म्हाका मागशींच्यान कसले मारले म्हूण तू बेजार जालिल्लो म्हाका तुगेले ते बेजार जाल्ले पळोवन म्हाका हांव तुका तेन्ना सांगिल्ले की तुका हांव नेक्स्ट जन्मान म्हळ्यार नेक्स्ट युगान तुका बी एक अशी चान्स दिता म्हणून आणि देवान ते फुलफिल करचे खातीर ताका जराल दिलेलो आसा आणि देव खंयचो आसा कृष्ण जावन ताका ते चान्स तागेले हातान आपल्याला एक मृत्यूची म्हण एक कारण जेवपा म्हणटा पळय तशी दिलेली आसा आणि ते तशी करून देवाल खंयचे लास्ट चॅप्टर खंयचे आसा आणि तुजो डिसअपियरन्स ऑफ लॉर्ड 31st चॅप्टरान तू आम्ही हे कळें सो हांगा आमी पळोवन घेवन आयले रे 10th चॅप्टर आणि 11th चॅप्टरान तो आमी पळोवन आयले की 10th चॅप्टर खंयचे आसा देवाल स्वीट स्वीट पास्ट टाइम्सान कोण येता देवाल प्राकट्य जाल्ले दिसून येता आसा जीव गोकुल वृंदावन लीला कळणे आयल्या द्वापरान अरे द्वारका मथुरांत कस कसं म्हणटानी का पास्ट टाइम केले ते सगळे तांगेले माधुरी भाव माधुरी लीला बी पुरा कळणे ऑन अदर हँड 10 to 11 कसं की म्हळ्यार टोटली विजडम ऑफ डिटॅचमेंट संपूर्ण आमका त्याग भावना कसं उद्धव गीता मेन फोकस करून नॉट जस्ट उद्धव गीता पहिले निमी महाराजांना बी कसं प्रश्न विचारले ताजेचे बी कसले उत्तर आशिल्ले मेनली वैराग्य कशी जावन एक जावन उरका आणि भक्तिमय जीवन तू कशी आमी मुखार सुरका आणि केन्नाच आमकां मरण आयले कशी रेडी जावन उरका कशें नॉलेज घेवन घेवन आमी हे संसारांतल्यान मोह रहित जावन उरयता आणि जीवनात आमगेले खंयचे अल्टिमेट पाथ आसा मुख्य खंयचे लक्ष आसा ते प्राप्त कशें आसा ते म्हणून हे कॅन्टोन तू आमकां सांगिल्लें आसा सो दिस पर्टिक्युलरली हे सगळे ह्युमॅनिटी खातीर एक इम्पॉर्टंट कॅन्टो हालांकि पुरा भागवतम खंयचे आसा सगळे चॅप्टर सगळे कॅन्टोन तू सुरवे दोन एंड पासून इम्पॉर्टंट ताची पण हे स्कंदा निमित्तानं आमकां कळ्ळें की देवाले अल्टिमेट मेसेज कसं आमकां ह्युमॅनिटी खातीर ते आमकां कळ्ळें सो थँक्यू सो मच कसले त्रुटी जाल्ली आशिल्ली सारी माफी मागता आसा मागीर अल्पबुद्धी खंयची आशिल्ली त्या निमित्तान हांव सांगचे प्रयत्न केल्या